सोनसड्यावेल्या कोयरा दोंगराक लागलो उजो. वाऱ्या सांगातान उजो गेलो वाडत. उजो पालोवपी दळाच्यो 24 गाडयो आयल्यो धावत. आवा शिवा करून उज्याक हाडलो आटापात. मडगांवां भर शारात घाण उदकाचे फवारे. 6 दीस जाले थळावे घाण सोशीत काडटा दीस. मात संबंधित अधिकारिणीचे अजून उगडूना दोळे. दिवचलचे न्हंयची नितळसाण राखपाक थळावे पालिकेची डेडलायन. न्हंय बाट्टल्यांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी. सगळ्यात मेळी न्हंय अशी राष्ट्रीय हरीत लवादाची ह्या आदींच घोषणा. फॉर्मेलिनान विटयले आता खुबे हाडटात जेवणाक घोस्त. फोंडे वाठारात मांडवी न्हंयचे देगेर खुब्या खातीर लोकांची गर्दी. वर देड वर न्हंयत देंवल्यार मेळटात 200-300 खुबे. नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता खबरो विस्तारान पळोवया. सोनसड्यावेल्या कोयराच्या दोंगराक सोमारा अचकीत उजो लागलो. पळयता म्हणसर उज्यान रौद्र रूप धारण केलें. ताका वाऱ्याचोय सांगात गावलो. वाठारांतल्या लोकांचेर आकांत आयलो. आता खरी कसोटी आसली उजो पालोवपी दळाची, पूण दळान बे म्हटलें ना. हेवटेंतल्यान तेवटेंतल्यान उजो पालोवपी दळाच्यो 24 गाडयो हाडल्यो आनी कसोय करून उज्याक नियंत्रणांत हाडलो. सोनसडो सदांच वादात आसता. केन्ना कोयरा राशी खातीर जाल्यार केन्ना हे कोयराचे घाणी खातीर. संबंधीत अधिकारिणी हे कोयराचे अरिश्ट कमी करपा खातीर सेगीत भेटी दिवन नियोजन करीत आसता. पूण खरेपणी कोयराची राशी दिसान दीस वाडत चल्ल्यात. थळावे म्हणटात कोयरा राशी कमी जायना ते सोडून दियात, पूण असो उजो लागपाक ना हाची जतनाय तरी घेयात. सोनसड्यावेल्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. मडगांवकारां मुखार एक नवीनूच समस्या उबी रावल्या. घाण उदकाच्या पायपांतल्यान उदक भायर सरून तळें जालां. ही घडणूक पालिके मुखारूच घडल्या. पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार 6 दीस जाले तरी कोणाकूच ताचें पडूंक ना. उपाय येवजण करपा खातीर कोणूच मुखार येवंक ना. हालींच मुखेल घाण उदकाचे पायपलायनीक घराघरांतली घाण उदकाची पायपां जोडिल्लीं. पूण सद्या ही पायपलायन तुंबल्या आनी चेंबरांतल्यान घाण उदकाचे येवपी फवारे रात दीस लोकांक पळोवपाक मेळटात. हें घाण उदक रस्तो भर पातळ्ळा. कांय नेटान येवपी गाडयो उदक पळोवन स्पीड कमी करिनात. ताचो परिणाम रस्त्या कुशीक चलतल्या लोकांचेर ह्या उदकाचे शितोडे पडटात. लोक म्हणटात संबंधितांनी बेगिनांतले बेगीन ह्या प्रकरणात लक्ष घालचें आनी आमकां समस्या मुक्त करचें. फर्स्टली ओवरफ्लोइंग चेंबर्स आहा पळय कितले कडेन तुमकां दिसती पडटले आज फ्युचरान, कित्याक आतां कनेक्शन दिवपाक लागल्या. आनी आमी शेडो कावन्सिल हाजेर एक व्हडलो रिपोर्ट करता आमी वीथ फॅक्ट्स एंड फिगर्स. आनी एंटायर आमी जे आमचे कडेन हें आहा एविडन्स आहा तें आमी प्रोड्यूस करतले. एक व्हडलो रिपोर्ट करता. एंटायर मॅस जाल्लें आसा जें काम केल्लें आहा तें. आनी हे भाशेन सपोज ओवरफ्लो जावपाक लागली चेंबर्स जाल्यार लोकांक घरा वचोन लोक आनीक दुयेंत पडपा सारकें ही परिस्थिती जावन येवपा आसा. आतां पळय लोकांक चलोन एक वचपाक भिरांत हांगा बायकाचेर, कित्याक स्ट्रेच करून लोकांच्या आंगार हें सगळें चिखलाचें उदक पडटा. आनी म्युन्सिपालिटी मुखार जाती आतां. हांव म्हणना म्युन्सिपालिटीचे म्हणना हांव, पण म्हणटा हार्ट ऑफ द सिटी हे भाशेन ही परिस्थिती जाता जाल्यार आनी कितें उरलां. एक 15 दीस पयलीं आय थिंक मुखार कोहिनुरा कडेन जातालें. तेज्या पयलीं आतां आपणा बाजारा कडेन ओवरफ्लो जातालें. आनी कनेक्शन हालींच दिल्या ह्या लायनीक सिवेज कनेक्शन हालीं दिल्लें आहा आनी ही परिस्थिती आहा. पण आयज 2-2 दिसांनी तुमी खणटात ते हांव म्हणटा बरो सारको प्लॅनिंग करचें आनी डीप तुमी पयलीं खणचें सारकें जाय तशें करचें. आनी आतां सगळें आमी आतां कंट्री खंय वच जाल्यार खंय सांगलेली सेवेज उरलेली ना. सामकें बरें क्लीन सामकें. आनी हांगा तें बुरशें घाणी. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. दिवचलची न्हंय प्रदूषित करशात जाल्यार खबरदार, खर कारवाय करतले. दिवचल पालिकेन शिटकावणी दिल्या. दिवचल न्हंयत मेळें उदक सुट्टल्यांचें उदक आनी वीज कनेक्शन तोडपाची तयारी पालिकेन दवरल्या. हयशकावणें उदक न्हंयत सोडप्यांक पालिकेन सोकपिटां बांदपा खातीर 15 दिसांची मुदत दवरल्या. राष्ट्रीय हरीत लवादान दिल्ले सुचोवणे प्रमाण आमी हो निर्णय घेतला अशें दिवचलचो नगराध्यक्ष सतीश गांवकारान सांगलें. गोंयच्या 11 न्हंयांचें राष्ट्रीय हरीत लवादान सर्वेक्षण केलां. ह्या सर्वेक्षणा उपरांत दिवचलची न्हंय सगळ्यात प्रदूषित न्हंय आशिल्ल्याचें लवादान घोशीत केलां. 150 ते 250 लोकांक नोटिश्यो पावल्ल्यो आसा हेचेर.
आनी तांकां 15 दिसांची मुदत दिल्ली आसा आनी ती मुदती भितर जर ना केलें तांच्यांनी जर काम तें जाल्यार तेंचें उदक आनी पावर कनेक्शन डिस्कनेक्ट करपाचें म्हणटा ते डिसिजन म्हणटा ती हेल्थ डिपार्टमेंट घेतलो तेचेर नोटीस दिवप चालू आसा जशे जशे सर्वे करतात सर्वे करून जशे जशे आयडेंटिफायड जाता पळय लोक हेचेर त्या प्रमाणे तांकां इमिजिएटली दुसरे दिसा नोटीस पावता हेचेर आनी इतले फास्ट म्हणजे हितून कितें जालां जर तेंच्यांनी जर ऑफिसरांनी जर खंयच्या जावं इंजिनियर जावं सॅनिटरी इन्स्पेक्टर डॉक्टर जावं तेंच्यांनी जर कितें एक्शन घेतली ना जाल्यार कंटेम ऑफ कोर्टाच्या माध्यमांतसून म्हणटा ते तांचेरूय एक्शन जावपाची शक्यता आसा हेचेर ताका लागून कोणूच म्हणटा ते हे कचाट्यान आपूण सांपडपाक जायना म्हणून हें जें काम आसा पळय वेवस्थीत रितीन करता तेन्ना लोकांक सगळ्यांक नागरिकांक अपील आहा आमचो हेचेर की तांच्यांनी म्हणटा ते आपलें उदक आपल्या हितून हें करून घेवचें अशें दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया फुडल्यो खबरो. देश फुडें व्हरपाची मोख दवरून पंडीत नेहरून कांय संस्था जल्माक घाल्यो. ह्यो संस्था नश्ट करपाचें कारस्थान सध्या भाजपान चलयलां. पूण ह्यो संस्था एक तत्व प्रणाली जावन राविल्ल्यान त्यो नश्ट जावच्यो नात. गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान म्हळां. भारताचो पयलो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूची पुण्यतीथ पणजेच्या काँग्रेस भवनात मनयली. 27 मे 1964 ह्या दिसा स्वातंत्र्य चळवळींतल्या ह्या योद्ध्याक मरण आयिल्लें. देशाक लोकशायेचें मूल्य आनी आधुनीक नदर दिवपाक जवाहरलाल नेहरूचें व्हड योगदान आसा. पूण ताका बदनाम करपाचे यत्न भाजपावाले करतात. तांणी इतिहास नदरे खाला घालचो असो उलो विविध उलोवप्यांनी मारलो. पळयात. तो बंदखणीत गेलो आनी मार खालो आनी तो मार खाता आसतना त्यो लाठयो आपल्या आंगार घेता आसतना आयचे कांय लोक रस्त्यार उबे रावन हांसताले. हे आनी कितें पिशपण करता काय म्हणून अशें केल्ल्यान आमकां स्वातंत्र्य मेळटलें काय कितें अशें म्हणपी लोक आज सत्तेर आसात. ते आज जवाहरलाल नेहरूचें महत्व कमी करपाचो प्रयत्न करतात आनी ताणें दिल्ल्या ह्या लोकशायेच्या आदाराच आज नरेंद्र मोदी एक जो चाय विकतालो एक सादो मनीस आशिल्लो तो आज देशाचो प्रधानमंत्री जावपाक शकलो. हे ह्या बीजेपीच्या लोकांनी प्रधानमंत्री दवरपाक जाय. ताचे फकाणां मारपाक जायना. ते सगळे वेगळे वेगळे तज्ञ यूज करप आनी वेगळी वेगळी इन्स्टिट्यूशन देशांत तयार केली. म्हाका दिसता तेजे नंतर तशी इन्स्टिट्यूशन देशांत उबी जाली अशी. जी इन्स्टिट्यूशन त्या टायमार उबी जाल्ली त्या इन्स्टिट्यूशनाचेर म्हाका दिसता देश मुखार वचत आसा. आतां ती इन्स्टिट्यूशन सगळी डिस्ट्रॉय करपाचे प्रयत्न असफल प्रयत्न हो सरकार करीत आसा. म्हाका दिसता कितली इन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय करूं पूण जी आयडियोलॉजीन ज्या मानसिकतेन वेगळ्यो वेगळ्यो संस्था तयार जाल्ल्यो त्यो संस्था डिस्ट्रॉय करपाक शकपाना. मडगांवां गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन पंडीत जवाहरलाल नेहरूची पुण्यतीथ मनयली. काँग्रेसीन नव्या दमान फुडें सरपाची गरज काँग्रेसीचो फुडारी एदुआर्द फालेरोन उक्तायली. तेच बरोबर नव्यान प्रधानमंत्री जाल्ल्या मोदीचेर नदर दवरपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. पळयात. हो फुडें आयला आमचो प्रधानमंत्री इतली मोगान जिखून लोकांचे उमेदीन पळयल्या कितें करता तें पळोवपाचें बारीकसाणेन पळोवपाचें. जावं तूं मेजॉरिटी जावं तूं मायनॉरिटी देश सांबाळ देश घोट कर देश फुडें व्हर एकवटान. मजगतीं म्हापशेच्या प्रदेश काँग्रेस समितीनय नेहरूंची पुण्यतीथ मनयली. निमतान साबार थळावे काँग्रेस फुडारी एकठांय येत नेहरूक आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकार हजर आशिल्लो. निकतेच जाल्ले लोकसभा वेंचणुकेंत दक्षिणेचो सीट जिखिल्ल्यान प्रदेश काँग्रेस समितीन काँग्रेसीचो उमेदवार फ्रांसीस सार्दिनाक खाशेल्या सुवाळ्यांत परबी भेटयली. राजकारणांत कोण जाणटे आसनात, नवे आनी अणभवी हे दोनच गट म्हणयारो यतीश नायकान स्वकियांक समजावपाचो यत्न केलो. पळयात. Our newly elected MP from South, despite all the odds all over India, our fort in South Goa would be captured. It's only because of the candidature of Mr. Francisco Sardina. So some people try to say old. There's nothing called old. Therefore, my request to everybody, especially our own people, is let us not use this word old.
there are experienced and people like us who are very young. So Congress is an amalgamation and a synthesis of young, of experienced, of inexperienced, and it is a learning process of organization building. It's a learning process of taking the country forward. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत, म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण यंत्रणा पुरोगाम्यांच्या तालार नासता. हिंदू संघटनांक बदनाम करपाचे षडयंत्र चल्लां. पुरोगामी विचारवंत दोतोर नरेंद्र दाबोलकराच्या खुनाचे केशी संदर्भात अटक केल्लो वकील संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावीक बेगोबेग सोडोवचो हिंदू जनजागृती समितीन मागणी केल्या. महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी चळवळीतलो फुडारी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकराच्या खुनाच्या संदर्भात 25 मेक हिंदू विधिज्ञ परिषदेचो राष्ट्रीय सचिव आणि मुंबईचो अधिवक्तो ॲडव्होकेट संजीव पुनाळेकर आणि मालेगांव स्फोटा मागील अदृश्य हात हे पुस्तक बरोवपी RTI वावरपी विक्रम भावीक CBIन अटक केल्या. दोगांकय CBIन गरजे भायर अटक केल्या. CBI पुरोगाम्यांच्या तालार नाचता. हे हिंदुत्ववाद्यांच्या विरोधातले षडयंत्र. ही केस हाताळपी CBI अधिकारी नंदकुमार नायरा कडल्यान ही केस काढून घेवची अशी मागणी करपी निवेदन हिंदू जनजागृती समितीन उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक भेटयला. सरकार यंत्रणांना कुठेही हे केलं नाही. यंत्रणांची जी काही चौकशी होईल, आता ह्या प्रकरणाला एवढे दिवस सगळे सुरू आहे, चौकशी सुरू. आम्ही कधी कोणाला चौकशीसाठी नाही, निश्चितच ना सरकारने या संदर्भात जी काही हे आहे ती अटक जी आहे तर ती अटक त्या मागे घ्यावी. सरकारने त्या संदर्भात पाठपुरावा करावा की सरकारची जी यंत्रणा आहे, आता CBI जो काय हे आहे, CBIचे एकूण जी आहे तर त्याच्याविषयीच आम्हाला संशय आहे. एक मिनिट, CBIचा जो हा सगळा जो भाग आहे त्याच्याविषयीच आम्हाला संशय आहे. त्यामुळे सरकारने या सगळ्याचा पाठपुरावा करावा, काय नेमका प्रकार सुरू आहे. कारण आतापर्यंत जेवढ्यांना आमच्या कार्यकर्त्यांना अटक झाली किंवा वेगवेगळ्या हिंदू संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना अटक झाली त्यातून कुठेही आजपर्यंत काही निकष आलं नाही. परंतु वेळोवेळी काहीतरी अशा प्रकारच्या कोणाला तरी अटक करायचं आणि मोठ्या प्रमाणात त्यांची बदनामी करायची, हा एक मोठं षडयंत्र आहे असं आम्हाला वाटतं. त्यामुळे आपण कुठच्याही प्रक्रियेला, न्यायालयीन प्रक्रिया किंवा कुठच्याही यंत्रणांच्या प्रक्रियेला आम्ही कुठेही विरोध केला नाही किंवा त्याच्याविषयी घेतला नाही. आम्ही त्यांना पूर्णपणे सहकार्यच केलेलं आहे. परंतु आज जाणीवपूर्वक अशा प्रकारच्या हिंदू संघटनांना जे काही बदनाम करण्याचं षडयंत्र आहे ते कुठेतरी उघडकीस यावं आणि त्या संदर्भात समाजामध्ये जागृत असंच आमची या ठिकाणी मागणी आहे. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. अंदू काजू बियांचो दर देंवला. कांय जाणांनी ताचे पाप कृषी विपणन मंडळाच्या माथ्यार फोडला. जाल्यार तेवटेन मंडळान आरोप फाफडून उडयला. तेच बरोबर दर देंवपाची साबार कारणांय तांणी स्पश्ट केल्यात. गोवा कृषी विपणन मंडळाचो एक वांगडी प्रकाश वेळीप सांगता, काजू बियांचे दर सांबाळप आमच्या हातात ना. ताणें काजू बियांचे दर देंवपा फाटली कारणांय सांगली. पळयात. आफ्रिकन कंट्रीज तांच्यानी ठरयलें की आपल्याला इंडियेक काजू धाडटा त्यापेक्षा आमीच ओन प्रोसेस करया. इट हॅज नॉट हॅपन आनी तो स्टॉक तांचो आफ्रिकन कंट्रीन दवरलो. दॅट केम आउट very large quantity. As a result, Indian market crashed down. Second point, area of the expansion on the now within a country, India also, cashew expansion cultivation is rapidly increasing. Maharashtra, Tamil Nadu, Orissa, these are the fast moving states. Karnataka, हाका लागून सुद्दां crop खूब वाडटा. So third point also, sometimes this time also season was also not healthy. त्या वेळार केवळ मार्केटिंग बोर्डाचेर जो कांय जाणांचो समज आसा आनी पर्पजली आमचे गुड फ्रेंड्स आसात ते मिसगायड करतात की मार्केटिंग बोर्डाचे आदर्श सोसायटीचे कांय डायरेक्टर इलेक्ट जाले. आदर्श सोसायटीचो चेअरमॅन आसा, मार्केटिंग बोर्डाचो चेअरमॅन आसा आनी हाका लागून रेट डेवला. दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स. आनी जे कोण सांगपी आसात ते म्हाका दिसता शेतकारांची एक मिसगायडींग करता. मार्केटिंग बोर्डाचें काम आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा ते डेवलप करप. आनी गोंयांत 26 कॉमोडिटी आसात. त्यो कॉमोडिटीज ते योग्य तरेचे हांगा तेजे कलेक्शन ऑफ द फी जी आसा ती मेळटा काय ना हें पळोवपाचें काम मार्केटिंग बोर्डाचें आसा. गेले 2 वर्सां पयलीं ती 181 पर्यंत रुपया काजू रेट पडली. आनी अंदू म्हाका दिसता मध्यंतरी काळ आता ह्या दिसा मातशें वाडल्या पूण जेन्ना सिजन आशिल्लें पळय न्ही त्या वेळाचेर 122 रुपया 21, 22, 23 पर्यंत गेली. म्हणजे सादारणशे एका किला फाटल्यान ती सादारणशे 58 रुपया ह्या वर्साक कमी मोबदलो लोकांक मेळिल्लो आसा. म्हणजे लोकांच्या वतीन आमी काल मुख्यमंत्र्याक एक निवेदन दिलें आसा. तातूंत सांगलें आसा
की मार्केटांत तशें पळयलें जाल्यार ती फिनिश प्रॉडक्ट आसा आनी ताजो रेट दिवंक ना. आणि जर फिनिश रेट जर देंवली नासत जर जाय जाल्यार ह्या वर्साक अशी इतली काजूची रेट कमी कित्याक जाली आनी कमी जावपाक कोण जबाबदार आसा हें सोदून काडचें अशे तरेचें एक आमी डिमांड केल्लो आसा. एक्चुअली तशें पळयल्यार न्ही मार्केटींग बोर्ड जो आसा न्ही तांणी तशें पळयल्यार रेट फिक्स करपाचें काम आसा न्ही ताजें आसता. प्रायस कंट्रोल तांणी करपाचो आसा. पूण ह्या वर्साक म्हाका दिसता खंय तरी म्हाका दिसता गौड बंगाल हांगा मदीं तरी शिरलेलें आसा आनी त्या मुळे हो एक प्रचंड मोठ्या प्रमाणांत असो फटको शेतकऱ्यांक असो काजूच्या शेतकऱ्यांक असो बसलो आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचें गोवा मायल्स ॲप पुरायपणान बेकायदेशीर. गोंय ट्युरिस्ट टॅक्सी धनी संघटनेन परतून एक फावट आरोप केला. हो ॲप म्हळ्यार गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक, रिक्षावाल्यांक आनी पायलटांक फुडाराक मरणाचो काळ थारूं शकता असोय हुस्को संघटनेन उक्तायला. हो ॲप सुमार 2 म्हयन्यां पयलीं सुरू जाला आनी सुमार 1458 टॅक्सींची तातूंत नांव नोंदणी जाल्या. पूण ह्या सगळ्याच टॅक्सींचे ड्रायव्हर हे बिगर गोंयकार आसात अशें गोवा टॅक्सी धनी संघटनेन म्हळां. गोवा मायल्स आतां आमी सगळ्यांक त्रास जालो आसा. जे ट्युरिस्ट टॅक्सी व्हेहिकल आसा, ज्यो येलो ब्लॅक टॅक्सी आसा, ऑटो रिक्षा आसा, पायलट आसा, ह्या सगळ्यांच्या धंद्याक मार बसलेलो आसा. त्या खातीर आमकां गोवा मायल्स म्हणटा तो नाका. तेंच्यांनी आमचो कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आसलें पयलीं की बाबा कितें करुया अशें हें करूंक शकता काय म्हणून. परमिटां इश्यू करता RTO डिपार्टमेंट आनी गव्हर्मेंटूच ऑफिसर तो ॲप धाडटा. म्हणल्यार गव्हर्मेंट प्रमोट करता इलिगल बिजनेस अशें जावंक शकता. गव्हर्मेंट एक टायम प्रमोट करता आसतलो कित्याक तांकां कितें मेळटा आसतलें तितून कोण ऑफिसर्स आसता तांकां. नाजाल्यार आमकां कॉन्फिडन्सान घेनासतना असलो ॲप चालू करपाचोच नासलो कित्याक तुमी लोकांच्या पोटार मारता. It is exactly 101% scam. We have to obtain a permit to operate our vehicles and we come under a transport industry. Now, under this Motor Vehicles Act, there are different kinds of schemes, as I mentioned earlier. We are the owners of All India Taxi Permit. There are also our colleagues who are holding black and yellow taxi permits. Now, the cab aggregators has been authorized by the central government is mostly to operate in the metros. Goa is not a metro state, which the Director of Transport assumes it. In this business, the Motor Vehicles Act takes care of each and every stakeholder, that is the tourist vehicle owners or all Goa taxi owners or a black and yellow taxi owners. And it says that under the section 67C, there shall not be any uneconomic competition in this business. And that is what we are fighting against the corporates. The government is trying to bring these corporators and asking us to work under them, which is not acceptable to us. So we have been affected quite a lot that fare meter has to be installed in our vehicles. Nowhere, even the central government says that all India taxi permits have to be fitted with a fare meter. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. मडगांवच्या रवींद्र भवनात 30 मेक सांस्कृतिक महोत्सव जावपाचो आसा. गोकुळडे बार्शेच्या दयानंद बांदोडकर हायस्कुलान ते खातीर फुडाकार घेतला. कला आनी संस्कृती खात्याचो तांकां आदार आसा. हायस्कुलाच्या रुप्या महोत्सवा निमतान ही कार्यावळ आयोजीत केल्या. महोत्सव सिल्वर जुबिलीचो आमचो आसा कल्चरल महोत्सव जे गोंयचे वेगवेगळे आमचे कल्चरल ग्रूप आसात वेगवेगळे तरेचे हेजे एक आमी थंय तांचो महोत्सव दवरलो आसा. आनी ह्या महोत्सवाच्या कार्यक्रमाक आमी गॅस्ट म्हणून आपयल्ले आसात गोंयचे महानायक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. ताचे नंतर आसा आर्ट एंड कल्चर खात्याचे आनी हो कार्यक्रम जॉयंटली आसा दयानंद बांदोडकर हायस्कूल आणि कला आर्ट एंड कल्चर ह्या डिपार्टमेंटा मार्फत खात्याचे मंत्री बाब गोविंद गावडे. गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आमी डायरेक्टर एज्युकेशनाचे श्री नागराज हुन्नेकरी आणि आर्ट एंड कल्चराचे गुरुदास पेडणेकर
डेप्टी डायरेक्टर एज्युकेशन डॉक्टर उदय गांवकर, चेअरमॅन ऑफ रवींद्र भवन श्री प्रशांत नायक आणि जो जेचे काणकोणाक शैक्षणीक हेतून सुद्दां बरो मोलाचो वाट आसा. फॉर्मेलिनान साबार गोंयकारांक पेजेक लायल्यात, पूण सध्या फोंडे म्हालांतल्या लोकांचेर निसर्ग प्रसन्न जाला. मांडवी न्हंयत काळ्या खुब्यांचें पीक आयलां. 1.5-2 वरां न्हंयत बुचकळत जाल्यार 200-300 खुबे पाटल्यांत पडटात. सहज 2-3 दिसाच्या तोणाकाचो पुरुमेत जाता. कांय तेंपा आदीं हे न्हंयत दर वर्सा काळ्या खुब्यांचो पावस पडटालो. न्हंयचे देगेवेले बरेच लोक होच धंदो करून आपल्या बायल भुरग्यांच्या पोटा पाण्याची वेवस्था करताले. मध्यंतरी खण वेवसाय निमतान बार्जींची येरादारी वाडली आनी खुबे लुप्त जाले. पूण ह्या दिसांनी बार्जींचो बोळ कमी जाल्ल्यान खुब्यांक संजिवनी मेळ्ळ्या. खुब्यांचेर हात मारपाक दादल्या सांगातान बायलांय न्हंयचे देगेर दिसतात. आदीं खुब्यांची मांसां सुकून पुरुमेत करताले, पूण ताज्या खुब्यांची रूच वेगळीच. खुबे मांसांचें बरें हुमण जाता. कल्लयल्ल्या खुब्यांक मसालो मारून सुकें धबधबीत करूं येता. उकडे तांदळाचें शीत आसल्यार 2 उणयो सुबेजूच पोटान वता. पारंपारीक गांवांतले खुब्यांचे हो सिजन आसता तेन्ना हे जरगतीकूच आमकां थोडे टायम खुबे काडूंक गावता हांगा 1 वर 1.5 वर. आनी सगळे गांवांतले लोक तशेंच भायले लोक सुद्दां येवन हे पारंपारीक खुबे वर्सा एकदां काडून आपलें हें करता. रेग्युलर गावता काय मदीं बंद बी नाशिल्लें? ना, जरगतीकूच मेळटा आनी ह्या वर्सा मातशें चड मेळटा. अशें रेग्युलर अशें मेळना. जरगत मेळटा तेन्नाच आमकां काडूंक गावता. मांडवी न्हंय देगेवेल्यान आमचो खबराकार रवींद्र नायक. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर ताज्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.